नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. राज्यातल्या 4 सुवातांवेल्या 2 दशलक्ष खण म्हालाचे ई-पावणेक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. काल मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची बसका जाली. उपरांत मंत्रिमंडळ बसकेत घेतिल्ल्या निर्णयाची म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशदेंतल्यान दिल्या. आतां मेरेन 29 ई-पावणे जाल्यात. जेटी तशेंच हेर सुवातांचेर आशिल्ल्या खण म्हालाच्या पावणेक सर्वोच्च न्यायालयान मान्यताय दिल्या. आता 30वे ई-पावणेक 20 लाख टन म्हालाची ही पावणी जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. E-auction for the extracted ore which is conducted in the 30th e-auction. मायनिंगाची 29 पर्यंत ऑक्शन जाल्ली आणि तातूंतल्यान बरोचसो मटेरियल लिफ्ट करीत आसत पेंडींग आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टांतल्यान आमी डिसिजन घेवन जो उरला मटेरियल तिको परत ई-ऑक्शन करपाक परमिशन घेतले आणि ताजे आतां ई-ऑक्शन जे आसा पळय हें आमी परत ई-ऑक्शन करतले. सो एप्रॉक्सिमेटली आय थिंक इट इज एन कितें तरी समथींग 2 मिलियन सुमार ओवर कितें तरी आसा. तो आतां 30th ई-ऑक्शनांतल्यान आमी परत ओवर ई-ऑक्शन करतले. बार्देश आणि पेडणे म्हालातल्या जमनीचे मोल वाडोवपाचो निर्णय मंत्रिमंडळ बसकेत जाला. ह्या दोनूय म्हालातल्या जमनीचे मोल चौखण मिटरा फाटल्यान 3000 रुपया वेल्यान 8000 रुपया जातले. 500 चौखण मिटर मेरेन आदलोच दर आसतलो. ताचे परस अदीक चौखण मिटराक हो नवो दर लागू जातलो, जाका लागून सामान्य लोकांक फटको बसचो ना. हेर म्हालांनी 3000 रुपया चौखण मिटर हो पयलींचोच दर आसतलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगला. तालुका वायज जो मिनिमम रेट हा पळय रेट पर स्क्वेअर मिटर हाजे 2 तालुक्यांतलो मिनिमम पर स्क्वेअर मिटरचो रेट हो इन्क्रीज करता. वीच इज एन बार्देस आनी पेडणे तालुका हाजो मिनिमम रेट जो आशिल्लो वीच इज एप्रॉक्सिमेटली 3000 पर स्क्वेअर मिटर आशिल्लो तो रेट आमी 8000 पर स्क्वेअर मिटरचेर करता. म्हणजे गव्हर्मेंटाक इट वील कम. आनी फक्त हे सगळें करता आसतना सामान्य मनशाचेर खंयच्याच पद्दतीन हे जावचो ना. जो 500 स्क्वेअर मिटर आपले घर बांदपाक कोण लँड घेता तेका रेट ओल्ड रेटूच आसतली. सो 3000 ओके. जे कोण कमर्शियल हेच्या खातीर घेता इन बार्देस तालुका आणि इन पेडणे तालुका ह्या दोनूय तालुक्यांनी मिनिमम रेट प्रायस वीच इज इन्क्रीजिंग फ्रॉम द 3000 टू 8000 हे डिसिजनूय जे आसा पळय ते आज घेतला. जेणे करून आमी म्हणटा आनी सद्या ह्या दोनूच तालुक्यांनी घेतला आमी बिकॉज ह्या 2 तालुक्यांनी जे आसा मोठ्या प्रमाणात डेव्हलपमेंट जावपाक लागला. सो दॅट सरकाराक रिव्हेन्यूय खूब मोठ्या प्रमाणात ह्या हातूंतल्यान येतली. कुमारजुंयेच्या शिक्षकाच्या बदली विशयाचेर मुखेलमंत्री उलयले. राजकीय आंदोलना खातीर विद्यार्थ्यांचो वापर केल्ल्यान मुखेलमंत्र्यांनी टिका केल्या. शिक्षक आनी पालकांनी दुसऱ्यांचे आयकून भुरग्यांचे ब्रेन वॉश करचे न्हय अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगले. जलसंचय फकत एक धोरण न्हय जाल्यार सामाजीक बांदिलकीचो विशय अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. प्रधानमंत्र्यांनी आयज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान गुजरातांतल्या सुरतात जलसंचय जनभागीदारी कार्यावळीचो शुभारंभ केलो. जलसंरक्षण जिविताचो प्रश्न आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें. पानी से जुड़े विषयों पर पहली बार साइलोज को तोड़ा गया. हमने होल ऑफ द गवर्नमेंट के कमिटमेंट पर पहली बार एक अलग जल शक्ति मंत्रालय बनाया. जल जीवन मिशन के रूप में पहली बार देश ने हर घर जल इसका संकल्प लिया. पहले देश के केवल 3 करोड़ घरों में पाइप से पानी पहुंचता था. आज देश के 15 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों को पाइप से पानी मिलने लगा है. जल जीवन मिशन के जरिए देश के 75% से ज्यादा घरों तक नल से साफ पानी पहुंच चुका है. जल जीवन मिशन की ये जिम्मेदारी स्थानीय जल समितियां संभाल रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी शिक्षक दिसा निमतान काल पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांवांगडा भासाभास केली. ह्या वेळार केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हाजीर आशिल्ले.
अंदू वर्सा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी 82 शिक्षकांक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भेटोवन भोवमानीत केल्यात। राज्यातल्या मत्स्योत्पादन क्षेत्रात क्रांती घडोवच्या खातीर राज्य सरकारान नवो उपक्रम चालीक लायला। मत्स्य वाहिनी ही नवी येवजण राज्य सरकारान सुरू केल्या। हे वरवीं नुस्तें विकचे खातीर 3 चाकी गाडयेचो वापर जातलो। हे गाडयेक सोलार पॅनल, रेफ्रिजरेटर, GPS ट्रॅकिंग आनी नुस्तें दवरपाची बॉक्सां आसतली। जांणी मत्स्यपालन प्रशिक्षण घेतला वा हेर नुस्तेमारी कडेन संबंधित अभ्यासक्रम पुराय केला आदले सागर मित्र आनी नुस्तेमार हे येवजणेक पात्र आसतले। पात्र इत्सुकांनी खात्या कडेन अर्ज करूं येता। वर्ल्ड ऑडियो व्हिडिओ अँड एंटरटेनमेंट समिट 2025 खातीर भारतीय प्रसारण आनी डिजिटल फाउंडेशनान वेव्ज प्रोमो व्हिडिओ चॅलेंज जाहीर केल्या। 5 ते 9 फेब्रुवारी 2025 दिसा ही परिशद दिल्लीत जातली। 20 सप्टेंबर ते 5 नोव्हेंबर 2024 मजगती ही चॅलेंज आसतली। उत्कृष्ट 5 प्रवेशिकांची निवड जातली आणि तातूंतलो एकटो जैतिवंत थारतलो। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आयज पणजी दूरदर्शनाचेर हॅलो गोंयकार कार्यावळींतल्यान गोंयकारांकडेन संवाद सादतले। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयकारांकडेन थेट संवाद सादचे खातीर हॅलो गोंयकार ही कार्यावळ सुरू केल्या। ह्या कार्यावळींतल्यान दर म्हयन्याच्या पयल्या शुक्रारा मुखेलमंत्री गोंयकारांकडेन थेट संवाद सादतात। आयज सांजेर 7:30 ते 8 मजगती मुखेलमंत्री गोंयकारांकडेन उलोवप करतले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेगीत पळोवपाक शकतात। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर लेगीत पळोवपाक शकतात। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया आयज सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रात। नमस्कार।